सांकवाळच्या रिलायन्स पॉवर प्लांटाच्या केशीन गोय सरकारा आड रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरान आर्बिट्रेशन अवॉर्ड जिखला म्हूण जाहीर जाताच रिलायन्साचो शेअर घसकन 4% वाडलो. गोय सरकार रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरा कडच्यान तांच्या सांकवाळच्या पॉवर प्लांटावेल्यान पॉवर विकती घेतालो. पॉवराचो पेमेंट आडावन दवरलो म्हूण कंपनी आनी सरकारा मजगतीं लवादा मुखार वाद चलतालो. सरकारान रिलायन्स पॉवराचें बील आडावन दवरिल्ल्यान वाद जाल्लो. रिलायन्साचो हो पॉवर प्लांट नाफ्ताचेर चलपी. पॉवर युनिटाचो दर हो इंधनाचें आंतरराष्ट्रीय मोल आनी डॉलराच्या रेटी प्रमाण वयर सकल जातलो अशी सरकार आनी कंपनी मजगतीं कबलादीन तरतूद आशिल्ली. हाचे वयल्यान जून 2013 ते ऑगस्ट 2014 मजगतीं बिलाचो वाद जाल्लो. कबलातींतली तरतूद लवादान निमाणें ग्राह्य धरली. केस रिलायन्स जिखले. सरकाराक 278 कोटी रुपयांचेर जूर धरून वट्ट 292 कोटी रिलायन्साक 15 एप्रिल मेरेन दिवचे पडटले. ते दिवंक जमले ना जाल्यार सरकाराक 15% जूर भरचे पडटले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.